जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवाये नानी प्रायन वाडलो जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवाये नानी प्रायन वाडलो। म्हाका जाय जाल्ले मम्मी डॅडी दितात आनी हें हांवें दुसऱ्यांक दिल्ल्या वरवीं म्हाका एक संतोश भोगता। हांवें दुसऱ्यांक कितेंय कुमक केली। भाव भयणीलो ल्हान भुरगें कांय 12-13 वर्सांची चली पूण चिंता पळया ताचें पयल्या क्लासींत हांव आनी ताका विचारल्या वेळार कोण तुका हें करूंक प्रेरण म्हणल्या वेळार तें म्हणटा पयल्या क्लासींत आसतना शेअर अँड केअर म्हूण आमकां एक लेसन केल्लें आनी तें म्हज्या उडासांत। आनी ते दीस घरा येवन हांवें मम्मी डॅडीक सांगलें म्हाका एक बॉक्स जाय, तुज्या आवय बापायचो प्रोत्साव मस्त आसा, ती म्हाका हाका प्रेरण दितात। भाव भयणीनो ल्हानशें भुरगें आनी ताचें तें आतांच असलें चिंतप हेजें जाल्यार तें चिंतप कोणें घाल्लें ताचें तें ताच्या इस्कोलाच्या शिक्षकांनी जावंक पुरो आनी ताच्या की चड ताका प्रेरण जावन आसात ताची आवय आनी बापय। आज आमी कुटुंबा विशयांत नियाळ करता आसतना कुटुंब मोगाचें आनी देवबिरांतेचें एक पाळणें जावन आसा। पाठशाल म्हणून आमी सांगता हे सगळे संगती आमच्या जिवितांत आमी आमच्या कुटुंबान शिकता आनी आमचे मदें सांगणी आसा। बऱ्या कुटुंबांत न्हू बरीं भुरगीं बरे सांदे, कुटुंब बरें ना बरे सांदे आनी बरीं भुरगीं येवंक आमी आशेवंक साद दिना। कशें रूख गी तशें फळ। मातेवाच्या सुवार्थेंत आमी वाचता बरो रूख बरें फळ दिता आनी वायट रूख वायट फळ दिता। एका कुटुंबांतलीं वडिलां जरी तरी बऱ्या रितीन जियेतात, देवबिरांतीन जियेतात, न्याय नितीन जियेतात, सता नितीन जियेतात, देवाक मानवलेचीनी जियेतात, देवाक त्या कुटुंबांत पयलो जागो दितात जाल्यार तें भुरग्यांच्या रगतांत आनी भुरग्यांच्या जिणयेंत वाळटा। जरी तरी खंयच्याय कुटुंबांत असलें ना जाल्यार आमी भुरग्यांक दुरसोन कांयच प्रयोजन ना। भुरग्यांक जर तर त्या रितीन व्हड करूंक ना, मस्त जाणां भुरगीं आसात, त्या भुरग्यांक पळयता आसतना आमी थोडे फावटी त्या भुरग्यांक दुरसोवचें, भुरग्यांक न्हय, कित्याक तांकां त्या रितीन तांकां वाट दाखोवंक ना, व्हड करूंक ना। त्या देखून हांव सांगता तें वडिलांक वचोवंक जाय। भाव भयणीनो येवचें वर्स कातोलीक पवित्र सभेक जुबलेवाचें वर्स। हर एका 25 वर्सांक कातोलीक पवित्र सभेन जुबलेव आमी आचरण करता आनी ह्या वेळार पवित्र सभेन दिल्लो विशय जावन आसा बरवशाची यात्रिका। आमी बावार्थी बरवशान आमी फुडें वेता आसतना हो बरवसो आनी हें बरेंपण आमी आमच्या कुटुंबांत आसा करूंक जाय आनी त्या देखून औनुचें वर्स 2024 वर्स कुटुंबाचें वर्स म्हणून आमच्या दियेसीजेन पासारलां आनी त्या खातीर ह्या नोवेनाच्या दिसांनी कुटुंबा विशयान नियाळ करच्याक हे विशय आमकां दिल्यात। भाव भयणीनो खालील गिब्रान म्हणलो एकलो नांवाडीक बरयणार आवय बापायक बरयता आसतना तो अशें बरयता, आवय बापायनो तुमचीं भुरगीं तुमचीं न्हय, तुमचीं भुरगीं तुमचीं न्हय, तीं देवाचीं भुरगीं आनी तो देव त्या भुरग्यांक तुमच्या हातांत दिता हांकां व्हड कर म्हणून। केदाळा पर्यंत तुमी तांची जतन करूंक आसा, तवळ पर्यंत तुमी तांकां व्हड करूंक आसा। कशें तांकां व्हड करचें? म्हाका जाय तशें न्हय, म्हाका बरें दिसता तशें न्हय, त्या भुरग्याक देवाक जाय तशें व्हड करची जबाबदारी आवय बापायची। तुमी लग्नाच्या सक्रमेंता वेळार देवा मुखार एक भास दिल्या, भुरग्यांक मोगान स्विकार करता, पवित्र सभेच्या नियमा प्रकार तांकां व्हड करता म्हणून। आनी तीच भासावणी पवित्र सभे लागीं येवन तुमी तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मागता आसतना तीच भासावणी तुमी परत्यान एक फावटी केल्ली आसा। देवाक मानवल्ल्या बरी ताचे उपादेश पाळणं, ताची नियमां पाळणं ह्या भुरग्यांक व्हड करता म्हणून। तशें जाल्यार वरती जबाबदारी ती कुटुंबांत आवय बापूय जरी तरी मोगाची, बोगसाणेची, सोडदोडीची, सताची, मागण्याची आनी एकामेकाक आदार दिवची आवय बापूय वडिलां आसल्यार तीं भुरगीं तेंच पळयतात आनी तेंचो शिकतात। जरी तरी कुटुंबांत असलें ना जाल्यार
त्या भुरग्यांनी त्या तरान व्हड जावंक साध्य ना. पवित्र पुस्तकांत साबार दाखले आसात. बऱ्या आवय बापायन तांच्या भुरग्यांक बऱ्या तरान व्हड केल्ली. थोडे फावटी बऱ्या आवय बापायक देवत आवय बापायक थोडी भुरगीं तसली जल्मल्लीं आसात. थोड्या कुटुंबांनी आसात. आनी थोडे फावटी आमी सांगलें आसा जावं पुरो ह्या आवय बापायक असलो पूत कसो. थोडे फावटी आवय बापायची जिणी देवाक पसंद जायनातली, कोणाकी पसंद जायनातली आसल्यारय तसल्यांक बरीं भुरगीं, थोडे भुरगे भोव आपुरबायेन अपवंत रितीन देवाक मानवल्या बरी. आनी तो वळी आमकां सवाल येता, आवय बापूय अशीं जाल्यारय हो कितल्या बऱ्या तरान आमच्या समाजांत असलीं. भाऊ भयणीनो, आदाव आनी येवेचो हांवें उल्लेख केलो जाल्यार 2 जण भुरगे तांकां आमकां कळीत आसा, कायन आनी आबेल. दोगी काणीक भेटोवंक गेल्ल्या वेळार आबेलाची काणीक देवाक मानवल्ली, कायनाची काणीक देवाक मानवंक ना. कायन मसरान भरता, रागान भरता आनी आपल्या भावाक तो जिवेशी मारता. मसरान बरोवन कुनिगार तो जाता. एकाच आवय बापूय खंयसर तावन आयलें. आदाव आनी येव देवा विरोध गेल्लीं, देवा विरोध तांणी पातक केल्लें आनी तेंच हांगासर आयलें. पूण आबेल देवाक मानवलो जावन व्हड जालो. जाको पात्रियार्काक आपल्या पुता जुजेचो विशेष मोग आसुल्लो आनी त्या खातीर उरले भाव ताचेर मोसरार पडले. ताका जिवेशी मारूंक म्हूण ताणें चिंतलें. इजिप्त घरांक तांकां विकून ताका ताणें विकून सोडलें. पूण एक काळ आयलो देवाच्या मांडावळींत इजिप्ताकच ह्या भावांनी वचचें पडलें तांच्या दिसपट्ट्या जेवणा खातीर, खाणा खातीर. आनी जुजे थंयसर इजिप्तांत अधिकारार आसलो, फारावेचो अधिकार आसलो, अधिकारी व्यक्ती. आनी हे भाव थंयसर गेल्ल्या वेळार ह्या भावांची ताका वळख जाता जाल्यारय भावांचेर फारीकपण काणगेना, तो हगें काणगेना, तांकां बक्षिता आनी तांकां जाय जाल्लें दिता. मात्र न्ही, आपणाचो अधिकार तांच्या बरेपणा खातीर उपयोग करता. हगें फारीकपण ताणें दवरी येता आसलें, कित्याक ताका जिवेशी मारूंक ह्या भावांनी सगळें केल्लें. हगें फारीकपण दवरना. एकाच आवय बापायचीं भुरगीं तीं मसरान बरयल्लीं, पूण हो बोगसाणें दिता. एली याजक सामुएलाच्या हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी सामुएलीक ताची आवय आनी बापूय एल्काना आनी हान्ना थंयसर देवाळाक भेटोवंक गेल्ल्या वेळार एली याजक जावन आसलो. आनी ताच्या तबेंत आपल्या पुताक सामुएलाक सोडून ती वेतात. आनी सामुएलाक एली बऱ्या रितीन मार्गदर्शन दिता. सर्वेस्पर देव ताका सामुएल सामुएल म्हूण आपयता आसतना देव ह्या भुरग्याक आपयता म्हणून कळोवन तो ताका देवाचें उतर आयकून देवाचो पाटलाव करूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक ताका तो प्रेरण दिता, मार्गदर्शन दिता. पूण तोच एली याजक आपल्या दोगां पुतांक, होफनी आनी फिनेहास म्हणल्या दोगां पुतांक तांणी चूक केल्ल्या वेळार तांकां तिदवी नासतना तांच्या नासाक तेचं कारण जातात. बापूय एकल्याक बरें मार्गदर्शन दिता, पूण ताच्याच भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवंक तो सलवता आनी तांच्या मरणाक कारण जाता. मगच न्हू, आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजू विशयांत आमी आयकलें. आनी ह्या नियाळा वेळार आनी प्रत्येक जावन ह्या नोवेना वेळार जेजू कशें जाणवायेन आनी कुडीन प्रायेन वाडलो गी, देवाक आनी पेल्याक मानवलो जाल्लो गी, तशेंच आमी हर एकल्यांनी आमी व्हडां जाल्यारय आमी जाणवायेन आनी प्रायेन वाडोवन येवंक जाय आनी तेंच आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय. लोक म्हणटा जेजू जाणवायेन वाडोवन आयलो. मगच्यानो जाणवायेन वाडोवन येवचें म्हळ्यार कालें हुशार जावचें गी, क्लासीन फस्ट येवचें गी, कंप्युटरांत बारी हुशार जावचें गी, मोबायलांत हुशार जावचें गी. जाणवायेन हुशार जावचें म्हळ्यार जेजू ताका बऱ्या वायटाची जाणवाय आसली, समजणी आसली. कितें बरें, कितें देवाक पसंद जाता, कितें देवाक विरोध, हाची जाणवाय ताका आसली. जाणवाय म्हळ्यार तें कितें बरें, कितें वायट आनी बऱ्याची विंचवण करची, वायट सोडून सोडचें. जाणवाय म्हळ्यार तें. जाणवाय म्हळ्यार आपणाचें मिसांव कितें तें जाणा जावचें. जेजू भुरगो आसता आसतनाच ताज्या जाणवायेन बरोवन कितें ताजें मिसांव, ताजो बापान कितें ताका जबाबदारी दिल्या, त्या मिसांवाक ताणें कशें तयार करूंक आसा हें समजून त्या तरान वाडोवन आयलो.
त्या मिसावाक आपणे कसली तयाराई करूंक जाय तें तो तयाराई करनासलो. भोवशा हाका ताच्या आवय बापायचें मार्गदर्शन तो घेतलो जावंक पुरो. बापाची वळख ताणें हेरांक दिवंक आसली लोकांक. त्या देखून बापाची वळख जावच्या खातीर तो जावन मागण्यान आनी एकसुरपणान वेळ करचे. आनी अशें म्हणटा आसतना जाणवायेन तो वाडोवन आयलो म्हळ्यार देवा बापा कडेन ताचो संबंद, ताचें मिसांव कितें, ताची जबाबदारी कितें हें सारकें समजून त्या तरान वाडलो. जेजू प्रायेन वाडलो. प्रायेन म्हळ्यार वर्सांची लेख घालची न्ही. प्राय म्हळ्यार फकत प्रायेन वाडोवन येवचें न्ही. प्रायेन वाडोवन येवचें म्हळ्यार आवय बापायक विधेय जावन, आवय बापायच्या त्या मोगाच्या संबंदांत, शेत समारांच्या संबंदांत, समाजाच्या बऱ्या संबंदांत सगळ्यां कडेन बऱ्या तरान मनशा वाडावळीन तो वाडोवन आयलो. खाली ताका प्राय भरली मात न्ही. एक मनीस जावन मनशा संबंद ताणें कशें कितें बांदून हाडूंक आसलो आनी तें ताणें बांदून हाडलें. आनी अशें तो प्रायेन आनी जाणवायेन वाडोवन आयलो. मगचेनो हाका सर्वाकी देख जावन आसा. हाका सर्वाकी देख जावन आसात ताची आवय आनी ताची बापय. देवाळान तो भायर पडिल्ल्या वेळार ताका सोदून गेली आनी ताका सांगतात, पुता अशें तुवें कित्याक आमकां केलें? तांच्या पुताचो जीव रिस्केर आसा. हेरोद जिवीशी मारूंक तयाराय करता म्हणटच ताका काण घेवन इजिप्ताक ती धांवलीं. तांची जबाबदारी कितें आसली? त्या भुरग्याचो जीव वाचूंक, त्या भुरग्याक भायर पडलेल्याक सोदूंक आनी त्या भुरग्यान देवा बापाची खुशी करूंक आनी ताका देवाक मानवले बरी वाडोवंक ताणें जबाबदारी घेवंक आसली. घेतली ताणें ती जबाबदारी, ताणें ती पाळली. आज मगचेनो आमी आमच्या भुरग्यांक कशें वाडयता त्या विशयान इल्लोसो नियाळ मोठवो चड वेळ ना आमकां करूंक प्रयत्न करया. परत्यान सांगता, लग्नाचो सक्रामेंत घेता आसतना तुमच्या भुरग्यांक पवित्र स्नानाक इगर्जेक पवित्र स्नान मागोवन तुमी हाडिल्ल्या वेळार तुमी त्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करता, देवाचें देणें देवाचें बेसांव जावन स्विकार करता म्हूण तुमी भास दिल्ली आनी त्या भुरग्यांक देवाच्या आनी पवित्र सभेच्या नियमा प्रकार तांकां व्हड करता म्हूण सांगिल्लें. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत देवाचो मोग आमी घालता गे. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत देवाची भिरांत आसा गे. आमकां कळीत आसा ह्या दिसांनी आमचीं भुरगीं व्हड जावची रीत पळयत आसतना आमच्या भुरग्यांक मागणें नाका, आमच्या भुरग्यांक दोतोर नाका, आमच्या भुरग्यांक मीस नाका, दैवीक संगती देवाचे संगती खंयचेच आमच्या भुरग्यांक नाका. आमच्या भुरग्यांक ल्हान तावन देवाचो मोग देवाचें नांव दोतोवन आमी शिकयता गी. आज कितलेशे कडेन कितलीं आवय बापूय चिंतात भुरग्यांक दोतोवन शिकोवचें काम पाद्र्यावांचें, सिस्टरांचें आनी दोतोवन शिकोवचें त्या टिचरांचें म्हणून. म्हाका उडात आसा आनी हांगा आसले आमकां सबार जाणांक भोवशी आमची ती सगळी मागणी, सक्रामेंत, उपादेश, ती सगळी मागणी आमच्या आवय बापायन भोवशा आळेन वाडटाना वा दूद काडटा आसतना वा गरज हाडटा आसतना त्या वेळार शिकयल्लीं कोण ना. पूण आज कितलीं जाणां आवय बापूय भुरग्यांक एक संता कुर्सेचें कूट सारकें काडूंक शिकयनात, बापाचे पुताचे तें काडूंक शिकयनात, कुर्साचो गुर्त काडूंक शिकयनात, एक मागणी शिकयनात. ती जबाबदारी पयल्या कुंभारा वेळार कळटा. पयल्या कुंभारा वेळार भुरगीं इगर्जेक येवन तांचे कडेन दोतोन विचारतना एक मागणी येना. पयली, दुसरी, तिसरी क्लास 3 वर्सां हीं भुरगीं तर कितें शिकल्यांत? ह्या आवय बापायन तांकां कितें शिकयलां? मगाच्या भाव भयणीनो, भुरगीं आयतारा मिसाक येतात गी, दोतोनीक थोडे फावटी येतात कित्याक एटेंडन्स आसा म्हणून. पूण मिसाक येतात गी त्या भुरग्यांक म्हयन्याच्या पयले आयतारा जावंक पुरो, दोतोन नातल्या दिसांनी त्या भुरग्यांनी इगर्जेक वचून मिसाचो कायदो पाळच्या बरी कितलीं आवय बापय पडून तुसानांतल्या बरी आसात. म्हजी कन तितलीच. जरी तरी हीं भुरगीं ह्या तरान व्हड जातीच तरणाटीं जावन लग्न जावन तांकां भुरगीं जाल्ल्या वेळार त्या भुरग्यांक खंयच्या तरान व्हड करतात, खंयच्या तरान त्या भुरग्यांक ती मार्गदर्शन दितात. भुरग्यांक सूख केल्ल्या वेळार आमी ती दिता गे. मरयेन पुताक सवाल केलें 13 वर्सां 12 वर्सांचो भायर पडल्या वेळार, पुता तुवें अशें आमकां कित्याक केलें? तो म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसजें तिका समजोवंक ना, पूण तेणें सवाल केलें, पुता तुवें अशें कित्याक केलें? कितलीं जाणां आवय बापूय ह्या दिसांनी आपल्या भुरग्यांक ती दिनात, ती दिनात. तांणी चूक केल्ल्या वेळार तांकां सांगनात, उगत बसतात. आनी मागीर व्हड जाल्ल्या उपरांत ती दुवंक पळयता आसतना मागीर बागानांतल्या वेळार दोळ्यान दुकां काडटात.
पयलें एक काळ आसलो भुरगीं आवय बापायक भियेतलीं पूण आज आवय बापूय भुरग्यांक भियेतात. थोड्या दिसा आदीं म्हजो एकलो इश्ट मेळोंक आयिल्लो कशें हांव तुजीं भुरगीं म्हूण सांगल्या वेळार ताचो भुरगो PUC गेला 10वेंत 98% मार्क काडुल्लो भुरगो PUC आतां सेकंड इयर पुरवां एग्जाम आसा शिकोवंक नाका इस्कॉल नाका हांव न्हू शिकनातल्या वडना येवच्या वर्सा एग्जाम बरयता असलीं उतरां. हांवें सांगलें तूं ताका कांय ती दिवनायंगी सांगनायंगी. बेन दिसता फादर बेन दिसता. कित्याक बेन दिसता? कितेंय करून काण घेत कितेंय करून काण घेत वय कितेंय करून काणगोंक 18 वर्सांच्या प्रायर बाग जमल्यार बागवाना जरी तरी एका वर्साच्या प्रायर 2 वर्सांच्या प्रायर न्हय तें सारकें न्हय म्हूण त्या दाळा सांगल्यार तें बागवनूच आसता पूण थंय जर पावले उपरांत मागीर बागवंक कश्ट. तो म्हणालो हांवें एका म्हज्या इश्टा कडेन विचारलें कालें करचें सायबा. तो म्हणालो उलय नाका वगत राव जाल्ल्या बरी जावं दी. कित्याक म्हळ्यार ताजो पूत ताणें तिदविल्ल्याक जीवघात केलें खंय आनी तो हाका म्हणटा उलोवंक वचनाका. कशें जायत उलोवंक वचनातल्यार ती वाट चूक त्या वाटेंतल्यान वचनाका ह्या वाटेंतल्यान वच तशें करनाका म्हूण सांगल्यार वय ती दोनच्याकी रीत आसा. सभावर पोटी आमकां आवय बापायक भविश्या ती दोनची रीत कळना त्या देखून आमी तिदवितना चूक करता आनी ताचे तावन चूक जाता. ती चूक तांचे तिदवूंच्या पयलें आमी देवा कडेन मागोवंक जाय. मरयेन त्या पुताक तें सवाल करच्या पयलें भविश्या 3 दीस तो मेळटा पर्यंत मागोवन आसली देवा कडेन म्हज्या पुताक म्हाका दी आनी ताचे कडेन कित्याक अशें केलें म्हण विचारच्याक म्हाका ती सकत दी जाणवाय दी म्हणून तिणें मागलें जावं पुरो आनी त्या धैर्यान तिच्या पुताक ती विचारता पुता तुवें अशें कित्याक केलें. आमी आमच्याच बळान आमच्या सक्तेन तें केल्ल्या बरी ना. म्हणजे एक सवाल तुमकां आवय बापायक तुमी आवय बापूय तुमच्या भुरग्यां खातीर कितले मागतात. म्हाका कळीत आसा ह्या दिसांनी आवय बापूय भुरग्यां खातीर मागतात. कालें जायचें इंजिनियर जायचें शिकपांत फर्स्ट येचें ताका वय ताच्या बदलाक देवाक मान व्हरल्या बरी देव बिरांतेन म्हजो भुरगो वाडोवन येवं दी मागतात गी. आनी तें जरी तरी मागलें जाल्यार कुडलें सगळें ताचे सांगाता येता. आमी काल यंच बुदवून कांय शणेपण वय भुरग्यांक ती दोनची ती रीत आमकां करूंक जाय. भुरग्यांक आमी ह्या समाजांत क्लासीन फर्स्ट रँक इंजिनियर आनी दाक्तर केल्यार पावना भाव भयणीनो. आमचे कडेन देव लेख विचारता आसतना खालील गिब्रानान सांगल्या बरी तुज्या भुरग्यांक देवाक जाय तशें व्हड कर म्हणटा आसतना त्या भुरग्यांक आमी खंयच्या तरान व्हड करूंक जाय तें आमी शिकोवंक जाय. पयल्यान पयलें देव बिरांतीन देव मोगान आनी तें आमी करीचे जाल्यार आमचें थंय तें आसोंक जाय. आमी आवय बापायनी वेळार मागण्याक आसोंक जाय. आमचें थंय तसली चूक आसूंक नजो. आमच्या भुरग्यांक तुमी तशें करनाका म्हणटा ती भुरगीं तूं कालें करताय. आतांची भुरगीं विचारतात 10-11 वर्सांची भुरगीं विचारतात तूं कालें करताय डॅडी तूं तेरसा घेताय गी. एक बापूय तो तेरसा केना जाल्यार ताणें ताज्या भुरग्याक तेरसा केनातल्यार जोर कशें करचें. एक बापूय न्याय नितीन सतान जियेना जाल्यार ताणें ताज्या भुरग्याक कशें ती दुवोवचें जायना. आमकां ती दुवंक तांकां सारक्या रितीन वच म्हूण सांगचें जाल्यार आमचें थंय बळ आसचें जाल्यार आमची जिणी तशी आसूंक जाय आनी तशी आसल्यार मात्र आमकां साध्य आसा. भाव भयणीनो भुरग्यां खातीर आमी मागचें पूण ताच्याकी चड आमी मागचें देवा म्हाका म्हज्या भुरग्याक बऱ्या तरान व्हड करूंक जाणवाय दी शणेपण दी कृपा दी आनी ती आमकां मेळिल्ल्या वेळार आमी आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवयेत तांकां व्हड करयेत. म्युजीक स्विमींग क्लास तें गरज न्हय तांकां गरज आसा देव बिरांत देव मोग आसत. हेरां सांगता बरसोन जियोवचें बरेपण आसत. व्हडांक मान गौरव दिवचें तसलीं तांचे थंय तसले संगती आसत जाल्यार उरलें सगळें त्या संगतेन बरोवन येता. ताज्या बदलाक तें परसून उरल्यांत ताका आमी गमन दिवंक जाल्यार आमकां साध्य जावचें ना. जेजू प्रायेन आनी जाणवायेन वाडोवन आयिल्ल्या बरी आमचीं भुरगीं तशेंच वाडोवन येवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया आनी त्या भुरग्यांक त्या तरान व्हड करूंक देव आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. आमेन. जेजू जल्मालो जालो मनवालो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. Jesus